आयची सुवार्ता समजूंक कठीण आयचीच म्हणयत. पातक आदारच्या विशीं आनी हेरांच्या पातकाक कारण जावच्या विशीं सुवार्ता उलयता तरी वपारी भशेन आसची ही शिकोवन शीद तारण पातक खंयचें म्हणून आमकां सांगना म्हणयत. तरी जो कोण म्हाका सत मानतल्या ह्या ल्हाणा पैकी एकल्याक पातका कारण जाता ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. ह्या उतरांनी हेरांक पातकाक वडच्या मनशांक कठीण उतरांनी जेजून खंडन केलां तें स्पश्ट कळीत जाता. कांय जाणाऱ्यां प्रमाणे सुवार्तेंत पातकां संबंदी हात पाय असल्या शब्दांच्या वापरांत लैंगिकते संबंदी पातका विरोध आनी असल्या पातकाक हेरांक प्रचोदीत करच्या विरोध सुवार्तेकार मार्काच्या समुदायाक समजोवचे तसली शिकोवन दिल्या अशें म्हणटात. हो विचार सारकोच म्हळ्यार सूख जावची ना. हे दिशेन पळयल्यार आनी एकल्याक आनी स्वताक लैंगिकतेच्या पातकान पडनाशें आनी प्रचोदन दिनाशें रावूंक सुवार्तेचो उलो बळादीक आनी कठीण उतरांचो म्हणयत. दुसऱ्या अर्थान पळयल्यार आमच्या हातांनी जायतीं कामां आमी करता, ती सगळीं कामां बरीं. आमचे पाय जायत्यो चटवटिको करचे दिशेन चलतात. आमी बरें करूंकूच चलता. आमची जीब जायतें उलयता, ती बरेंच उलयता. आमचे दोळे जायतें पळयतात, ते बरेंच देखतात आनी बरे नदरेंतच देखतात. जायत्या व्यक्ती संगी आमी संपर्क संबंध दवरता. ते सर्व संबंध संपर्क बरे कालेतीन वा बऱ्या मनोभावाचे आसात, वा सर्व आमचे संबंध मिठा सारखे एकामेकाक रूच दिवचे वा एकामेकाची रूच काडच्या आणली जाल्ल्या मिठा सारखे. जावं आमचे विश्वे जावं आमचे संबंध आमचो बरो वा वायट मनोभाव व्यक्त करतात. बऱ्या मनोभावांनी बरो नासलेलो संबंध खरेंच हेरांक पातकाक कारण जातात आनी पातकाक वडतात. जिवीत जोडच्याक आनी सासणाच्या नासांतलें बाचाव जावच्याक हेरां संबंदी वा ल्हाना संबंदी खोटे मनोभाव पयस करच्यांत सुवार्तेचो उलो सत्रायेचो ताळो.